A8 देवाचे वेरी सोरी पेज 4 A8. देव बरो दिसती तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा देव. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमी हांगसर आसलेल्यांक आनी घरा आख्ख्या संवसारांत जंयसर तुमी आसात थंयसुद्दां तुमी ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां मनांत दवरात, पूण ह्या मिसाची जी खैरीत इंतेसां आसात ती आतां आमी मनांत हाडया. आमी रॅक्स मार्टीन देवाक दिन वाचता, कित्याक देवान ताका भरपूर बरेपण दाखयलेलें आसा. रॅक्स मोंतेरो होय देवाक दिन वाचता, कित्याक देवान तांकांय बरेपण दाखयलेलें आसा आनी ती उपकारी. म्हयन्याचो आठवण करता पास्कॉ फ्रांसीस फेर्नांडीस, तर ताचे पासून आमी मागया. आनी बेंजामीन गोंजाल्वेस हाच्या ओतम्या पासून आमी ह्या मिसान मागया. त्या भायर कॅजी ब्रिटो देवाक दिन वाचता, कित्याक ताका देवान बरो केल्लो आसा. ताची सावथ भलायकी अदीक बरी जावच्याक इंटेन्सीव कॅरान आसा, तातूंतलो भायर सरच्याक तो देवाक विनंती करता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, जेजूच्या नांवान तर आमी कितें करीत जाल्यार ताचो बरो परिणाम जाता, कित्याक जेजू आमचें सगळें हे परी वावुरता. पूण दुसऱ्यांक केन्नाय तें बरें लागना. घरच्यांक बऱ्यान जी कोण बरे भाशेन जियेतात, जेजू सगळें आसात, तांकां ती असल्यांक पिडापीड दितात. ह्या सगळ्यां पासून आमी मागया. पूण आमी काळजिलदारपणी फुडें वचपाक जेजूच्या नांवान ताचो पवित्र आत्मोय मागया. आनी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणें आमी जोडून घेवया.
हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. मोहिमा देवाकू सर्गी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पोदेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेडये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकळूत कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, तुजी कृपा मनशांचेर सुभापणान ओतून तुज्या भावार्थ्यांचो जमो तूं वाडयताय. पवित्र स्नानांत नवो जल्म दिवन तुजी भुरगीं जावंक तुवें आमकां विंचून काडलें. तर आमचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी अमोर जिवितांत सासणाक आमकां सुकेस्त कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रूचें आनी जुवांवाचें काळजीदारपण पळोवन सोबेचे वांगडी ओजापले, कित्याक ते तांकां ओनोक्षोर आनी नेनार म्हूण दवरताले. पूण ते जेजूचे बागेली म्हूण जाणो आसले. पूण बरो केल्ला आनी तांचे मोदें उबो आसलोल्या मनशांक पळोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. तांणी तांकां महादोमसोबेंतले भायर रावूंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मोदें अशी भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशांक आमी कितें करुया? ताचे वरवीं एक मोटें वीजमीत घडलां. तें जेरुजाल्याक रावतल्या सगल्यांक कोलीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणून नजो. पूण ही खबर लोकां मोदें आनीक शिंपडना जावच्याक ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलोयना जावंक आमी तांकां शिडकावया. तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान आनीक उलोयना जावंक आनी शिंकवण दिना जावंक तांणी तांकां फर्मायलें. पूण पेद्रून आनी जुवांवान परतीपालोवन म्हणलें, देवाक आयकल्ल्या परोस तुमकां आयकल्यार देवाच्या दोळ्या मुखार सारकें जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगोट करिनासतना आमच्यान रावूंक जायना. तांणी तांकां आनीक एक फावट शिटकायले आनी सोडले. खंयचेच वाटेन तांकां कास लावूंक मेलो नासली, कित्याक सगलो लोक घोडला ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुवें आमकां म्हजें आयकलें देखून
हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मीतमेर नासलोलो. सर्वेस्पोर म्हजें बोल ताणेंच म्हाका सोडयलां, देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोगतांच्या तोंबुनी संतोसाचे आनी जोयताचे उल्हास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्तीं कर्तुत्वां. जाबाब, तुवें म्हजें आयकोलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वंडितलों. सर्वेस्परान म्हाका कास लायली, बरीच कास लायली, पूण मोन्नाच्या चोपक्यान ताणें म्हाका सोडूंक ना. जाबाब, तुवें म्हजें आयकोलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. भोक्तीवंतांक मात तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकोलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जाबाब, तुवें म्हजें आयकोलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोई सोय, सर्वेस्पराक सोई सोय, सर्वेस्पराक सोई सोय, सर्वेस्पराक सोई सोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक सोई सोय, सर्वेस्पराक सोई सोय, सर्वेस्पराक सोई सोय, सर्वेस्पराक सोई सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सातोळेच्या पयल्या दिसा सकाळीं पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारिया मग्दलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे वेले 7 देंवचां ताणें काडलोले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसताले आनी आतां दूख करून रडटाले तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवंत आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण ताणें आयकुनूय सोत मानलें ना. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन जेजू तांकां दिश्टी पडलो. ताणें येवन इकरांक सांगलें, पूण हांचेंय ताणें सोत मानलें ना. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दोळ्यांनी देखलां. तांचे पुर्यान ताणें सोत मानूंक घेतलें ना देखून तांचो अविस्वास आनी काळजाची दारुणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान पुरगटात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. पुणेन भावनो, ह्या सातोळ्यांत जेजू पुनर्जीवन जाला तितलेय पावटी हांगसर आमी ताचें आयकलेलें आसा. पूण मार्कून हो सारांश दिलेलो आसा, समरी. ताणें सांगलां पयलो कोणाक मेळटलो तो मारिया मग्दलेनाक. तिका कित्याक आमी आदीं आयकलेलें आसा, जांचो मोग सुबेज आसा ती सुबेज मोग दाखयतात आनी कसलोय रिस्क घेवंक ती तयार आसात.
म्हळ्यार ती सकाळीं सकाळीं उठून कोणाकूच भियेनासतना आनी भिरांतीनूय भियेनासतना खरें पूण भिरांतीनूच ती गेली आनी तिका तें दर्शन घडलें. तिणें वचोन दुसऱ्यांक सांगलें दिश्टी पडला म्हणून. आनी दोग जाण मावस वेताले तांकांय तो दिश्टी पडलो. ते आयले आनी सांगलें. आमी आयकलां तें ताचेंय ते आयकून मागीर म्हणलें तूं मानलें. पूण आयज आमकां सांगलां तरी पूण तांचे मदें मातसो दुबाव आसतालो. पुनर्जीवन कसो म्हणून जातलो, फुडार आमचो कसलो आसा तें जेजून आमकां उगडापें आपल्या जिवितान करून दाखयलेलें आसा. म्हणटोच शेकी तो तांकां मेळटा आनी तांचे बरोबर जेवता खाता आनी तांकां सांगता पुनर्जिवंत जाली म्हणटोच कसलें रूप आमकां आसतलें. आमकां कूड आसतली पूण ही कूड वण्टींनी पुरान येता वेता तसली आसतली, कित्याक तोय तांचे सरशी येवन तोय खाता पूण ताका म्हणून हितून दुसरेच भाशेन हें घडटा. म्हणून ती मागीर मानूंक लागली आनी तो म्हणूंक लागलो आतां तुमी वचात आनी शुभ वर्तमान सगले रोचणेक. रोचना ही सगळीं आसा तातूंतल्या रोचना मदें आमकां ताणें एक व्हडलो भाग दिलेलो आसा. देवा सारकी आमकां ताणें केलेली आसा आनी देवाक एकवटून आमच्यान सगळ्या जाणांक देव पळयता ते भशेन आमच्यान पळोवंक जाता. तें आमी म्हणना हितून आयकलेलें आसा इतल्या दिसांनी. तें आमकां भाग ताणें दिलेलें आसा. सगळे रोचणेक आतां एक नवो आकार आयिल्लो आसा, एक नवी रोचना जालेली आसा. देवान तेन्ना आमकां रोचलेली पूण आतां पुनर्जिवणपणा वरवीं आमचें जिवीत सगळेंच बदललेलें आसा. पूण बदलना तें कित्याक बदलोंक ना? कित्याक आमी जेजूच्या नांवान खूब फाटीं आमचीं चिंतनां उतरां कोन्यो करिनात. हें कशें घडटलें? सांतिनास आमकां सांगता सदांच देवा कडेन ही भीक मागूंक जाय, ताचे कडेन विनंती करूंक जाय काळजान ठावन. आनी एकूय एक कितें सांगता तशें घडलां म्हणून तुमी करात, कित्याक जेजूनच आमकां सांगलां मागलें म्हणटच तुमकां मेळ्ळें कशें तुमी देवा कारकान दीत रावात. म्हणटच हें आमी मनांत धरया. आयज हे भाशेन लोकांक आपयता त्या जेजून एक फुलबट म्हणटा पळय ताका आपयलो. तो म्हणाय तूं फ्रांसाचो आसलेलो आनी ताणें आपलें जिवीत एका बेनिडिक्टीन मोठांत सारलें आनी थंयसर एक जेरबर्ट म्हणून आसलेलो जाच्या खाला ताणें खूब शिकून काडलें आनी वो मागीर 999 वर्सां पाप साहेब जालो. पूण हाचें जिवीत एकदम बरें आसलेलें. खूब जाणवायेन तो आसतालो, कित्याक मागण्यांत सगळो वेळ आपलो सादतालो. पूण खरें मागणें जेजूक एकवटोन आनी ताका ताचे बरोबरचे आसलेले ते म्हणूंक लागले तूं एक म्हणजे जाणार सॉक्रेटीस. आदीं तो सॉक्रेटीस आसलेलो एक ग्रीक म्हणून तूं जाणार आनी ताणें तत्वज्ञान म्हणजे फिलॉसॉफी मदें ताणें खूब बरयल्लें आसा. ताका म्हणून तूं मारून उडयलो पूण तो सदांच स्वता पासत जियेतालो. म्हणटच हे भशेन ताका म्हणलें. हाणें मागीर खूब वावर केलो. शास्त्र म्हणटा पळय थंयसर ताणें एक कार्डिनल इस्कॉल म्हणून स्टार्ट केलें आनी थंयसर खूब जाण येतालेत शिकपाक. ते मागीर ताका 22 वर्सां थंयसरूच बिशप केलो आनी बिशप जाल्या उपरांत ताणें खूब वायट पळय संयो आसलेल्यो पाद्री मदें त्यो सगळ्यो बंद केल्यो. कितें कोत्ताले ते दुसऱ्यांक म्हणजे लायकांक इगर्जेंतले पयशे दिताले ते बंद केले ताणें. मागीर ते बरे भाशेन जियेन आसलेले आनी आपणाक जाय पळय तशेंच केन्नाय मोजा मारतालेत, झुजाक वेतालेत, झुजांक वतालेत. हें सगळें ताणें बंद केलें, तसलें नाका म्हणून. आनी हे भाशेन ताणें खूब शिस्त हाडली. मेल्या उपरांत म्हणून तूं ताका खूब लोकांक सगळें बरेंपण घडोवन आयलें. पूण ते भाशेन तो सांत जाल्लो आसा. तर आमी पळयता देव
जेन्ना आमचें सगळें वावुरता आनी ताका आमी ती संदी दिता तेन्ना जशे भाशेन आपोस्तलांनी भरपूर बरेपण जेजूच्या नांवान केलें ते भाशेन आमी करतले आनी आमचेय मदें तशेंच घडटा. आमी खूब पाटी जेजूक एकवटोन जेजूक सांगता हें सायबा तूं म्हजें सगळें कर आनी तो आमकां सांगता तें आमी करून घेता ताका एकवटोन. म्हणून ते भाशेन घडच्याक आमी सदांच मागण्यांत रावंक जाय आनी रातची 5 मिनट सकाळची 5 मिनट. आतां हे भाशेन आमच्या हात उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत मनांत ओतम्यांत, पांयाची बोट आसा थिंसोत्तान तकली मेरेन, म्हणजे आख्खे कुडींत मनांत ओतम्यांत काळजांत सगळें आमचे काळजांत आसा तितलें सुस्कार भायर सोडटना भायर काडया, जेजूचेर दवरया, तो आमकां सुटका दितलो ह्या बांदपासांतली. आनी हे बांदपास आमचे सुरशिले गेले म्हणटोच ताच्या स्वतान आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक घडोवन येतलें आनी आमी जेजू सारकीं मोगाळ जातले करुणायेचीं जातले दुसऱ्यांक समजून घेतले आनी दुसऱ्यां पासत मरोंक पर्यंत आमी तयार आसतले. जेजू हें सगळें आमचें सगळें तुवें घडोवन हाडलें. आतां आमी तुका एकवटोन आख्ख्या संवसारा पासत मागता आनी जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा. ह्या मागण्याची जीं इंतेसां आसात ती मनांत धरून आतां ही मागणी आमी तुका उबारता. सुर पुदेदारान काकळूच सरा देवा, तुज्या आख्खे रोसणेच तूं अपुर्मीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवळ्यान आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा, वॅक्सिनां आतां भायर सरलेलीं आसा पूण तांचे विशीं आमकां खूब बरेंपण अशें लागना, दुबावूच आसात. तरी पूण हे सगळे दुबाव तुजे सुरशी धरून तूं आमकां बरें पळय तें फावो कर. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणेन जोडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C38 तुकाच बापा, पेज 44, C38. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देव बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या पास परबेच्या समारंभा वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें हें पासकांचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवन आमचे असोक सैबान नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाण निवडत्या दोबाजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली.
तोच तो दुलोभ निरोपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुजे वैभवान हूँ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय हूँ सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी साशणीक कोरोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट पोरगुटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरमता तुजें पुनर्जिवन पावन आमी परगोडटा तुज्या येण्याक आमी ओटवेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले च्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्यांक सोमेस्तां तुजें पोरजोळी तुमकां मोल पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती बागेवन झुजे बागेवन दौरम दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुददार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजूच्या मागण्यांत एक जावन सगळीं आमची त्या सामोरान धरून म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकादांतली वाटाय कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घराचेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोवें आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडलेली आमची कागूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची कागूत कर
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सुरशिलो कडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 62, मोच्या जेवणाक येयात, D28. D28, page 62. हे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. हे पास्क प्रभुचे संभ्रमरान तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां बरेपणान नव्या जिवान भरल्याय, तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मैमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वळखता. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शावेर कडेन मागचें.
आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत वतम्या सोवें बापाक वाकाणटाव. Amen. Page 219, T37, Norman Marie, T37.